तेंप जालो हे काम चालू आसा, पूण तेजी कारणीत कितें काम चालू फुडें कितें आहा तेका लागून आयज आमचो जे सायडीचो आमचो केदार नायक हो म्हजो बेस्ट मित्र, आयज तेका हांवें सांगलें कितें तूं मातसो येवन आमी दोगूय मेळोन तें इन्स्पेक्शन करया आनी जाता तितलें बेगीन जें काम कित्याक लास्ट इयर जें आमकां CMान उतर दिल्लें कितें ऑगस्ट पासून हे 15 ऑगस्ट पासून हे जाता तितलें कंप्लीट करून दितलो म्हणून म्हाका दिसनासलें कितें हें जातलें अशें म्हणून हांवें म्हटलें तूं येवन खऱ्यांनीच पयल्या बरें इन्स्पेक्शन केलें मागीर आयज हांगासर येयल्यार कळ्ळें कितें खऱ्यांनीच हेजें काम मातशें फुडें वयता जाल्यार कित्याक जी गोश्ट बरी आसा बरें करता हें जाल्यार तें मातशें फुडें वचोनूय कांय प्रॉब्लम ना, पूण बरी आमकां हें मेळटलें तेका लागून हें जाता तितलें फास्ट तेंच्यांनी घेतलेलें आसा आनी आतां तेंचो थोडो आनी कॉस्टूय तेंचो वाडलेलो आसा। पयलींचो कॉस्ट कितलो भाई? पयलींचो कॉस्ट 10 CR आनी 4 CR 4 CR तेजे वाडलेले आसा कित्याक हे सगळ्यान म्हाका दिसता गोंयान नंबर 1 आसतलें हांगासर आनी अशें गोंयान हांगासर बेसरूत स्मारक आसचें ना आनी अशेंच केदाराचें काम आसचें कितें जाता तितलें तेणें मातसो इंट्रस्ट घेवन हें जाता तितलें बेगीन आमचें काम करून दिवचें कित्याक जें पळय काम आसा तें हें खूब तेंप जाल्लो हें रखडलेलें आहा तेका लागून हें आतां आनी फुडें रखडचें न्हू आनी जाता तितलें फास्ट हें जावन आमकां हें परत आमच्या पेडण्याक लागून कितें तरी हें न्यू आमकां हें स्मारक हें मेळटलें।